आयज आमकां लेबर कमिशनरान मीटिंग घेवपाक आपयल्लें, कित्याक आमी 16 तारखेर ऑगस्टाच्या स्ट्रायक नोटीस दिल्लो सरकाराक, सांगून 6 तारखेरसून शुक्रारा दीस सप्टेंबराच्या 6 तारखेरसून आमी बेमुदत संप कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे कामगार, ड्रायव्हर्स, कंडक्टर आनी सगळे मेंटेनन्स स्टाफ आमी संपार वतले म्हणून आमचे ठोस 6 डिमांड आसलेले आनी आसात। ते 6 डिमांड म्हणल्यार एक एक हांव सांगता आनी तेजो कितें आयज फलितांश जाला ताच्या बद्दल थोडक्यान सांगता। आमी 28 तारखेर हांगा जेन्ना मीटिंग घेतली लेबर कमिशनरा फुडें, तेन्ना जनरल मॅनेजर आनी कदंबाचे प्रतिनिधी, पर्सनल ऑफिसर ते हांगा हाजीर आसलेले। तेणी सांगले की आमी जे पळय वरिश्ठ आहात तेंच्या लागीं एक स्पेशल मीटिंग आमी घेतले आनी थंय आमी फुडली वाट काडटले हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक। अकॉर्डिंगली 28 तारखेर त्याच दिसा 5 वाजता मुख्यमंत्र्या कडल्यान आमकां आमंत्रीत जाले। आमी थंय मीटिंग घेतली आनी मुख्यमंत्री हाजीर आसलेलो, बाब डेरिक नेटो तोय हाजीर आसलेलो, मॅनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मॅनेजर नारायण नाईक हाजीर आसलेलो आनी आमचे कदंबाचे वरिष्ठ लीडर, आमचो प्रेसिडेंट बाब चंद्रकांत सोरणकर आनी इतर कमिटी मेंबर बाब सुहास नायक एडवोकेट आनी हांव हाजीर आसलेलो। एक मीटिंग जाली बरी। त्या मिटिंगेंत मुख्यमंत्र्यान डिमांड वायज आमकां क्लॅरिफिकेशन दिलें। पयलो म्हणल्यार आमचो 7वो वेतनाचो एरियर्स, ताच्या बद्दल मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्ह आमकां एश्योरन्स दिलो की त्या इश्यूचेर आपण फिनान्स डिपार्टमेंट आनी सगळ्या आपल्या मंडळी बरोबर डिस्कशन करून तोडको काडटलो। ऑक्टोबर म्हयन्यात आमी पयल्या सोमानान मेळया आनी ताचेर काय तरी वाट काडया अशें म्हणून आमकां स्पेशली क्लियरली फिनान्स सेक्रेटरीक आपोवन तेज्या वजेर आमकां गवाय दिली।